नमस्कार येवकार तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता लोकसभा इलेक्शन 2024 लागीं पाविल्लें आसा आनी आमी आज आयिल्ले आसात कळंगूट. तर कळंगूटच्या ह्या गांवांक लोकांचे कितें आसात विचार हे आमी जाणून घेवया आनी वचून विचारया कळंगूटच्या गांवच्या लोकांक. कळंगूटचे लोक मनान खूब बरे, गांवानूय खूब बरे, पूण उलयता आसतना तितलेंच बरें. तेन्ना विचारया तांकां कितें आसात तांचे विचार आनी खंयच्या मुद्द्याचेर ते करतले. लोकसभा 2024 मतदान कितें दिसता तुमकां? हांव तुमचें नांव मागीर विचारता, तुमचो गांव मागीर विचारता, तुमी कितें करता तें मागीर विचारता. तुमकां कितें दिसता सद्याक तें इतल्याच खातीर पयलीं विचारता कारण आज फक्त एकच गजालीचो बोवाळ चल्ला, तो म्हणजे लोकसभा इलेक्शन. कितें स्थानीक इश्यूज आसात जे लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमकां दिसता की कळंगूटच्या गांवांतल्यान गाजपाक जाय आनी फुडली इलेक्शनाक ते म्हत्वाचे आसात? कळंगूटच्या बाबतीन उलयलें जाल्यार हे आमचे ट्युरिजमाच्या बाबतीन लोकांक खूब त्रास जाता. आनी कसलो त्रास जाता ट्युरिजमाक? पूण हरशीं ट्युरिजम जे चड जर तुमी पळोवशात जाल्यार एक वटच्यान बरें कारण डेव्हलपमेंट खूब जाता, तितलो सरकाराक रेवेन्यू येता. ते त्रास कसले? त्रास म्हणजे बारीक लोकांक हे चड हे कायदे लागू करता, जे गरीब लोक जे कॉमन लोक जोडटा पळय तांकां स्टेट लेवलीचेर चड लोकांक त्रास जाता. सेंट्रलाचे तितले हांगर फरक पडना. हे स्टेटीक लागून सेंट्रलाक इफेक्ट जाता लोकांचो. म्हणजे तुमी म्हणटात की जे कोण स्थानीक सरकार आसा, गोंय सरकार आसा, तांणी हे मुद्दे सारके मांडपाक जाय, इश्यू सारके सॉल्व करपाक जाय. पूण ह्या इश्यूसा खातीर तुमकां दिसता की लोकसभेच्या वेळार लोक मत मारता आसतना कितें तरी वेगळो विचार करून मत मारतले? ना, वेगळो विचार लोक करपाचे ना. कित्याक ह्या फावटी फक्त BJP येतली, मोदीच येतलो, तर लोक कितेंय उलयल्यार थंय गेले म्हणटकूच फक्त BJPकूच वोट मारतले आनी तांकांच जिखयतले ह्या फावटी. कित्याक तेंचे सेंट्रलाचे परफॉर्मन्स एकदम बरें जाल्ले आहा. तर जे कितें लोकांच्या मनान आहा ते लोक फ्रस्ट्रेशन काडटा, पूण शेवटी थंय वचून फक्त ते कमळाचेर वोट मारतात. आनी तुम्ही कमळाचेर वोट मारपाचें कारण म्हणजे ऑपोजिशन वीक म्हणटात पूण देश आज फुडें सरता म्हणून मारता म्हणटात. हें हांव इतल्याच खातीर विचारता कारण आमी जेन्ना गेल्ले पळय जो गोवा टॉक्स एपिसोड केल्लो खूब जाणांनी म्हजेंच आसलें. ते म्हणून लागले की लोक हाजे खातीर मोदी सरकार बरो म्हणटात कारण आमी सगळे तांचे भक्त. हें म्हाका आज तुमकां विचारपाक जाय कारण हे लोकांकूय कळपाक जाय की आमचें जें पळय कितें स्टँड आसा तो सामको न्यूट्रल आसा. आमी फक्त जें कितें खरें जें कितें लोकांचे मनांतले आसात तेच विचार लोकां कडेन पावयतात. हे तुमचे ते लोक म्हणटा पळय की मिडियाचेर दोश दिता, मिडियाचेर दोश दिवन फायदो ना. कित्याक काम एकदम बरें जाल्लें, इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान एकदम बरें जाल्लें आहा आनी श्रीपाद कॅन्डिडेटूय एक बरो दिल्लो आहा आमकां. तर तेंचेर मिडियाचेर हे काडून कांय फायदो ना. तें काम जाल्लें आहा, 100% काम देशाक लागून जाल्लें आहा म्हणून लोक तांकांच वोट मारतले. मिडियाचेर काडून कांयच अर्थ ना. मिडिया जी कितें दाखयतली हे लोकांचेच दाखयतली, जे कितें लोक चिंतता पळय तेच दाखयतली. थँक्यू सो मच. तुम्ही सामके मनांतले उलयले, पोटतिडकीन उलयले, पूण पोटतिडकीन उलयता आसतना तुमी कोणाचेर तिडक भायर काडली ना. तुमी फक्त पोटतिडकीन जें कितें काम आसा आनी जें कितें सत्य आसा तें उलयलें. थँक्यू सो मच वन्स अगेन फॉर जॉयनिंग अस इन गोवा टॉक्स. थँक्यू. इट्स बियर ट्री, बियरीच्या झाडा पोना हांव आज कितें तरी उलयतलो लोकसभा इलेक्शनाचेर. सोड, म्हाका चड कळना, हांव खंय सिंगर, आय एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर. तोय बी एक फावटी निसरून पडिल्लो. पूण ह्या इलेक्शनाक कोण निसरून पडटले आनी कोण सारके उरतले हें आज जाणून घेवपा खातीर आमी कळंगूट आसा हें तुमकां खबर आसा. पूण जे स्थानीक विशय आसात किंवा जे नॅशनल इश्यूज आसात ते आज आमगेले हांगा जे भाऊ आसात. भाऊ, तुमचें नांव कितें? संतोष. संतोष भाऊ आज हांगा सामके पोटतिडकीन कितें तरी उलोवपाक सोदतात पूण तांचें एकच मत आसा की ते म्हणजे आपल्याक इलेक्शनाचेर चड कांयच खबर ना पूण तरी सुद्दां आपूण एक जाणकार मनीस म्हणून आपूण मत घालतो आनी आमकां असल्याच लोकांची गरज आसा. पूण भाऊ, आज आमी कळंगूट जे लोकांक मेळ्ळे ते म्हणटात की स्थानीक इश्यूज जे आसात ट्युरिजमाचो जावं किंवा आज रेंट कार रेंट बायक पळयतात किंवा जे हांगा लोकल बाकीचे सगळे जे गरिबाचे इश्यूज जाले ते जर कुशीक जर दवरले देश मुखार वता पूण स्थानीक इश्यूज सॉल्व जायनात. म्हणजे हाका तुमी कितें म्हणटात की हे स्थानीक इश्यूज लोकल MLA जाग्यार घालता ताका कितें लोकसभा इलेक्शनाची कितें फरक पडपाचो आसा? आतां कितें सांग, कितें म्हणपाचें आतां लोकसभा आतां पळय आमी चिंतून पळोवंक जाय न्हू पयलीं कितें तरी. भाव म्हणटा चिंतून पळोवपाक जाय.
कारण जो चित्तलो तो विचार करून सारको कोणाक तो मत मारतलो. पूण स्थानीक इश्यूज थोडे लोक म्हणटात कळंगूट आसात, थोडे म्हणटात कळंगूट ना. हांव जेन्ना भोंवलो तेन्ना म्हाका दोनूय 50-50% गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. पूण आमी विधानसभेचेर उलयनात. जशें लोकांक खबर आसा कळंगूटच्या कोणाक एसेंब्लीक मत घालपाचें, तशें कळंगूटच्या लोकांक हेंय खबर आसा की लोकसभा इलेक्शनाक कोणाक मत घालपाचें. आज आमी जेन्ना नारी शक्ती म्हणटात तेन्ना नारी शक्तीचो वांटो ह्या लोकशायेक भितर खूब म्हत्वाचो. भारतीय जनता पार्टीन दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हांकां उमेदवारी दिल्ली आसा, हांकां टिकेट दिल्ली आसा, कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा. आनीक जे एक वुमन एम्पावरमेंट खंय तरी सरकारान हांगा मुखार हाडिल्ली आसा ती एक खऱ्यांनीच बरी गजाल. पूण बाकीचे अशे खुबशे अशे विशय जाले आनीक आमच्या गोंयच्या बायलांचे तशेंच चलयांचे विशय जर जाले जाल्यार तांकां कसलो अधिकार जाय, तांचो अधिकार कितें आनी खंयच्या विचारांनी विचार करून खंयच्या आदाराचेर ती मतदान करतली हें आमी जाणून घेवपा खातीर आतां आमचे बरोबर आसा. तुमचें नांव? शनाया वाडकर. शनाया वाडकर. तुमकां कितें दिसता खंयच्या आदाराचेर, खंयच्या विशयाच्या आदाराचेर आज चलयो किंवा बायलो मतदान करता आसतना कसलो विचार करतले? ते आतां म्हणजे आपल्या आपल्या हेजेर डिपेंड जाता ते. म्हणजे आतां तांकां दिसता म्हणजे आतां जेंकां आमी वोट करूंक हाडटा जेंकां कोणाक हेल्प जाता, जेंचे कामांय जाता, खूब जाणांक आतां अशें डेवलपमेंटूय ते खूब कितें जाता तर तांकां ते पूण डेवलपमेंट खंयचो म्हणजे आमी जेन्ना डेवलपमेंट पळयता आसतना खूब तरेचो डेवलपमेंट आसता. एक म्हणजे ह्युमन डेवलपमेंट, मनशाचो विकास. एक म्हणजे आसता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, म्हणजे आज आमी जे थोड्यो गजाली पळयतात तसलो डेवलपमेंट, किंवा कांय जायना तोय थोडे डेवलपमेंट म्हणटात. सो कसलो डेवलपमेंट तुमी अशें म्हणपाक सोदता? डेवलपमेंट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर चडशें म्हणजे आतां खुबशे पळयलें जाल्यार हांगासर आमच्या गोंयांत बी पळयलें जाल्यार खूब डेवलपमेंट खूब जाला. पयलीं तशें नासलें. स्टार्टींग फ्रॉम रोड्स, स्पेशली रोड्स ओके एंड ब्रिजीस बी, ट्रॅफिकाचे बी घेवन बी. सो बेसिकली ऑन दॅट. सो आनी बायलांक बी खूब पळोवंक गेले अनदर पॉयंट इज लायक खुबशी स्किमी बी तशी आहा ओके जे बायलांक पावनासले फ्रॉम गे धरून जी बायलां आतां घरान आसात तांकां विडो बायलां आसूं जावं तांकां खूब हेल्प मेळटा. सो इट डिपेंडींग ऑन इट्स लायक देअर चॉयस. तुमी म्हणटात की हो आदार तुमकां फक्त हालीं 5 ते 10 वर्सांक मेळपाक लागला काय पयलींच्यान मेळटालो? पयलींच्यान मेळटालो बट ते फुडें फुडें फाटीं कितें जाता हें. पण नाव इफ यू गो टू सी ओके मेनी ऑफ देम खूब ऑपॉर्च्युनिटीज येयल्या बायलांक बी ओके. नारी शक्ती म्हणटा ते वुमन एम्पावरमेंट सगळे बायलांक फुडें येवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या ओके. पयलीं अशें कांय जायनासलें. नाव इट इज हॅपनिंग एंड इट्स अ गूड थिंग. सो तेजे म्हणजे आतां सगळीं बायलां फुडें सरतात ते इट्स अ गूड थिंग. आनी डेवलपमेंटाचें बी बरें एक जाला पळोवंक गेल्यार. म्हणजे तुमी म्हणटात की इन्फ्रास्ट्रक्चर, ह्युमन डेवलपमेंट आनीक वुमन एम्पावरमेंट हे तिनूय विशय बायलो लक्षांक दवरून मतदान करतली. आनीक सरकारान काम बरें केल्लें आसा पूण तरी सुद्दां फाटीं फुडें थोडे विशय जे जाता ताजेर विचार करून बायलो आसात त्यो मतदान करतल्यो. खास करून कळंगूट मतदारसंघांतल्यान जेन्ना मतदान करपाक वतले तेन्ना हो विचार आसतलो. जावं तो मागीर लोकसभे खातीर जावं तो विधानसभे खातीर. आमी विधानसभा मागीर उलोवया. लोकसभे खातीर तुमकां दिसता की स्थानीक विशय आसा ते कितें तरी अफेक्ट जातले सरकाराक किंवा ह्या इलेक्शनाक? मायट बी जातलें एक टायम. जावपाक शकता. सो शी इज 50-50. पूण जे विशय सरकारान मुखार हाडल्यात आनी जो 5 ते 10 वर्सांक भितर थोडो विकास जाल्लो आसा किंवा जे कितें जालें ना आनी जावपाक जाय ते आज आमकां हांगा शनायान सांगलें. आनी खऱ्यांनीच नारी शक्ती हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. कारण वुमन एम्पावरमेंट हे सरकारान खूब बरें केल्लें आसा. हें हांव म्हणना, हे लोक म्हणटात म्हणून तुमकां सांगता. कारण तुमी पळयतात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. ते खंय गे पळय पळयटा मरे लोक आमकां पळोवन. ती आसता पळय काय बरी. आगे काकी खंय गेल्ली तूं? हे कितें पाव पाव पोळयो, कात्र्या पाव, उणे? कात्र्या पाव घेता आमी, पोळी घेता. हां सगळें खाता. म्हणजे विचार करून घेतात कितें खावपाचें ते रातचें. हां मतदान करता आसतना विचार करून करतले मगे? आनी तो चिंतूंक नाका ते सगळे चिंतून बी आमकां करूंकूच जाय न्हू. ती म्हणटा चिंतून आमी जशें पळय आतां हांवूय चिंतपाक पडलो कित्याक म्हगेली एक फावटी तकली सारकी चलना. ती म्हणटा की चिंतून आमी कात्र्या पाव घेतात आज रातचे कात्र्या पाव जाय म्हणून, चिंतून आमी उणी घेतात आज रातची उणी जाय म्हणून, चिंतून आमी पोळ्यो घेतात आज रातची पोळी जाय म्हणून. तशेंच चिंतूनच मतदान करतले. बरें मतदान चिंतूनच करतले आमी. चिंतूनच करतले आमी म्हणजे हो एक स्लोगन जाला ह्या लोकसभेचो. आनी चिंतूनच करपा जाय. पूण काकी म्हाका एक सांग, चिंतून मतदान करता आसतना
कितें चिंतून मतदान करतली? कारण आज खंयचे विशय तुमकां दिसता की ह्या लोकसभेचें जें पळय इलेक्शन आसा, मोदी आमचो प्रधानमंत्री आसा किंवा जर दुसरी सरकार खंयचे सत्तेर येवपाक जाय, खंयचे विशय दिसता तुमकां की चड तुमकां विचार करून त्या मुद्द्यांचेर मतदान करपा जाय? आमकां कितें बरें करता आमचें जावं कितें हेल्प करता कितें करता तांकां आमी आतां चिंतून आमकां तें दिवचेंच पडलें न्हू तांकां. कितें दिवचें पडलें? मत तांकां. पूण मत दिता आसतना तुमी जशें आतां पावाचें सांगलें, पोळयाचें सांगलें, ते थंय पाव आनी पोळयो खातले दिसता तुमकां? थंय खंय पोळ्यो खातली आमी. हय ते थंय म्हणटा ती आनी कितें तरी खाता, म्हणजे बरें बरें चिकन मटन तशें म्हणटा रे, आनी कांय तसो हें ना. बरें, आज आमी आसात कळंगूट. आमी सगळे कळंगूटच्या लोकांक, स्थानिकांक जे कितें पळय हांगचे लोकल इश्यूज म्हणजे जे कितें पळय कळंगूटचे इश्यूज आसा, जे कितें कळंगूटचे कठीण प्रसंग आसा ते विचारले. तुमकां कितें दिसता आज कळंगूट खंयच्या विशयाचेर लोकांक चड त्रास जाता किंवा खंयच्या विशयाचेर लोक सामकेच खूश आसात? आतां तुका आतां कशें कितें सांगू. थोडे लोक म्हणटात कितें त्रास जाता, थोडे लोक म्हणटा आमकां बिंदास भोंवता आमी, तशें भोंवता करतात लोक हांगा. म्हणजे तुमी म्हणटात की लोक कोण तरी बिंदास भोंवतात तांकां पळोवन बारीक लोकांक त्रास जाता? त्रास जाता. अरे बाबा, हें आनी व्हडलें मरे. मागीर तेंच सांगता न्ही तुका मागीर. बरें, तिका काकी म्हणली तुका मावशी म्हणटा. आं कशी आसता पळय ती. बरें मावशे, म्हाका एक सांग, जशें तिका आमी विचारलें, तुमी कांय घेतलें ना पोळयो बी? आं, त्यो तिजे कडेन दवरल्या. आं, बरें आसा. मावशेन आपल्याले दोनी हात सामके सरळ दवरल्या. म्हणजे हे हाताचो आनी लोकसभेच्या इलेक्शनाचो कितें संबंद आसा काय कितें हें आमी विचारया. मावशे, तुका कितें दिसता लोकसभेच्या इलेक्शनाक जशें काकीन सांगलें की हे विशय आसात किंवा विशयाचेर आमकां विचार करपाक जाय, तुमकां कितें दिसता? कारण तुमी एक सिनियर सिटीजन, तुमी एक जाणकार मनीस, इतले वर्स तुमी राजकारणय पळयलां, इतले वर्स तुमी पावसाळे पळयल्या. तुमकां कितें दिसता खंयच्या विशयाचेर कळंगूटचे, गोंयचे तशेंच देशाचे लोक मतदान करतले? आमकां गोंयचें जाय न्हू. गोंयची जाय, पूण मोदी परत परत गोंयां येना किंवा फाल्यां जर तर दुसरो कोणी आनी मनीस प्रधानमंत्री जालो परत परत गोंयां येतलो ना. बरें, पूण गोंयची तुमी सांगा कितें जाय, कितें जालें जाय तुमकां गोंयांक? तुमी बरें करता तें आमकां जाय न्हू. हांव बरें करता तुमकां जाय, मागीर म्हाका मुख्यमंत्री करा न्ही. हांव हरशीं म्हूण सगळ्याले आवाज काडटा, मुख्यमंत्री म्हाका करा, प्रधानमंत्री म्हाका करा. इतले वर्स मतदान कित्याक करता? आं, एक टायम जावंक शकताय तूं. जावपाक शकता. तथास्तु, थँक्यू व्हेरी मच. आनीक अशेंच आमकां लोक जाय. आनीक आज जेन्ना आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा, आमी चलयां कडेन उलयले, आमी काके कडेन आनीक मावशे कडेनय उलयले, आनीक आहा न्हू. आनी आमची शांत आवडलेलं. देवाच्या आशिर्वादान हो आशिर्वाद म्हाकाय दिल्लो आसा, आनीक हो आशिर्वाद सगळे जे लोकसभेच्या इलेक्शनाक उबे राविल्ले आसात तांकांय दिल्लो आसा. हांव बारीक मनीस, म्हाका तशें इलेक्शनाची आवड ना, पूण हो वेळ काळ सांगून जर कोणाकय जर जाय ताणें म्हणटा तशें जाल्यार जावपा जाता रे, काय ना. विचार करा, तुमी विचार करात. पूण सद्याक गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. थँक्यू. तर जशें तुमकां खबर आसा, आज आमी आसात कळंगूट, आनी कळंगूट सिनियर सिटीजनाचे कितें विचार आसात ह्या लोकसभा इलेक्शनाचेर ते आमी जाणून घेवया. आमच्या बरोबर आज आसात भाऊ भाऊ म्हणल्यार भाऊन सामकें नांव पसून सामकें सांगलें त्या पद्दतीन आनी आमकां केलें सामकें खावू. पूण भाऊ, तुमकां हांव भाऊच म्हणटा. भाऊ म्हणजे तो इलेक्शनाक रावला तो भाऊ न्ही. तुमी आमचे सामके आज आवडीचे भाऊ. हांगा लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां, कितें दिसता तुमकां खंयच्या आदाराचेर लोक आज मतदान करतले? आमकां तो खूब हेल्प करता आनी आमकां तो बरो करता. आमकां तो घेवन भोंवता येयलो म्हणटकूच आमकां. कोण 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 तुमकां हेल्प करता? हो भाऊ श्रीपाद नायक रे. श्रीपाद नायक. हां, म्हणजे फक्त तुमकांच काय कळंगूटचे सगळे लोक आसात? सगळ्या लोकांक आमकां हेल्प करता आनी आमकां तो बरो करता आनी आमकां सगळ्यांक घेवन हें करता. पूण आज जर आमी कळंगूटचे वेगळे वेगळे विशय पळयात, कळंगूट म्हणजे आज एक सामकें ट्युरिजम कॅपिटल अशें जाला गोंयचें. तेन्ना ट्युरिजम कॅपिटल म्हणटा आसतना कळंगूटचे जे पळय लोकल इश्यूज आसात, जावं ते मागीर रेंट कार किंवा रेंट बायक आसूं, खूब एक्सिडेंट जातात, किंवा जावं ते ट्युरिजमाचेर आसूं, किंवा जावं ज्यो कितें तरी मातशें हांगा न्हयश्यो कितें गजाली चल्ल्यात कळंगूटाक त्यो आसूं, तुमकां दिसता की हे सगळें पळोवन लोक मतदान करतले लोकसभेक, काय जो आमकां उमेदवार दिल्लो आसा ताका पळयतले आनी फाटीं फुडें पळयनासतना मतदान करतले? आनी तेकाच पळोवन मतदान करतले, कित्याक तो आमकां सगळ्यांक घेवन भोंवता आनी सगळें आमकां तो कितें घराडे गेलो म्हणटून आमकां तो बरो करता, सगळें आमकां हेल्प करता. देवळाक पसून आमकां आपयल्यार येता प्रोग्रामाक, पयर बाबळसाहेब देवळां आपय, तेका बसून आमकां तो खूब हेल्प करता आनी वर्सा तो पांयां पडोन आनी सगळें घेता. हांव अध्यक्ष आसतना पसून तेणी आमकां खूब हेल्प केला हांगासर.
हांव मोहन दत्ताराम शिरोडकर कालांगूट नायकावडो आनी तूं आमकां तो खूब करता आनी आजून बसून तो तुका तूं ताका आतां विचारशी मोहन शिरोडकर कोण काय तुका सामकोच तो म्हाजो भाव को म्हणटलो. पूण लोकांक जर आमी जर विचारलें जाल्यार लोक आज कोण आपल्यालो भाव कोण भाऊ ते काय पळयनात. लोकांक आज फक्त कितें काय म्हणल्यार एक पडून गेल्ले आसा ते देश कसो फुडें सरतलो ते आनी दुसरें म्हणजे आपले लोकल इश्यूज. तरी तुमकां दिसता की जर म्हणजे भावूक जर मत घालपाक गेले जाल्यार जे कितें बाकीचे बारीक सारीक इश्यूज आसा ते लोकांक अफेक्ट करचे ना. आमी ताका घेवन भोंवतले ना तेणी हांगासर येवन कितें तरी करून दाखोवंक जाय तेणी आपलो आमच्या कालांगुटीन तो बाबा अमकें केलें तेमकें केलें सगळें येवन दाखोवंक जाय तेणी. आतां म्हणजे तुमी म्हणटात की खंय भावून केला खूब पूण खंय तरी तांचे एक तो हें जायना प्रचार जायना की ताणी कितें काम केलें ताजो एक एडवर्टायजमेंट आनी पब्लिसिटी जायना. हें करूंक ना हांगासर येत ना तो हांगासर कित्याक आतां फकत तो बाबळेश्वरा कडेन आनी ते जेवण हांगा केल्यार येता मागीर गांवकर आमकां विकास आहा पळय तेच्या रस्ते तो कांय हें करूंक ना हातूंत बसून आनी ताका खूब फावटी हाडलें तूं यो आमच्या कालांगुटीन कितें तरी हेल्प करत तुका मतां आमी भोंवता घेवन तुका आनी आमी ताकाच मतां घालता आजून बसून तो येयल्ल्याक निवडून ताका आमी हें करता घरार बसून म्हाका तो व्हरता कॅम्प आसता पळय तेन्ना बसून म्हाका तो घेवन म्हाका आपूण भोंवता दोतोरा कडेन आनी म्हाका तो हे खूब हेल्प करता आनी आमकां तो पावतले पळय तेणी हांगा तेणी कितें तरी करून दाखोवंक जाय आपलें नांव तरी ताका मतां जर पडोंक जाय तेणी ताका जाल्यार तेणी आतां कितें तरी हें करून दाखोवंक जाय. कालांगूट तेणी चडशें कांय करूंकूच ना फकत तें मुसळें काम केलां येता वता देवळां हय कितें आमकां पूण तुमकां दिसना तुमकां भावूक क्लोज म्हणून तुमी म्हणटात की आपूण भावूक मत घालतले करतलो पूण लोक पळयता आसतना सगळे हे मुद्दे पळयतले आनीच मतदान करतले. हय ताका सगळें करतले ताका पळोवनूच मतदान करता तो जिवाक लोकांक हें करता हेल्प करता आनी सगळ्यांक तो घेवन तो सगळ्याक भोंवता आनी हेल्प करता. आनी तो तेणी आतां एकूच करूंक जाय कितें तरी हें करपाक जाय कालांगुटीन तेणी आपूण स्वता येवन कितें तरी ना कितें आहा कितें तरी बरें भशेन डिसेंट करून कालांगूट न्हू एरिया आमचे ट्युरिजम बरे भशेन हें करूंक जाय कोणाकूय. बरें तुमी म्हाका एक सांगात आतां वयर जर सरकार पळयलें तुमकां कितें दिसता सरकारालें काम कशें आसा केंद्राक. आतां कितें हांव कितें म्हाका शिक्को शिक्षणूय न्हू शिक्को हें न्हू म्हणजे हांव सोशल वर्कर हें कितें काम करपाक देवाचें काम करपाक म्हाका चड खोशी आनी भाऊ वचून आमकां आमी ताकाच मतां घालतात तो ना बसून तर येयलो आमकां सांगपाक जाल्यार आमची सगळीं घराची आठवडे मतां आमी लोकांक सांगून ताका मतां घालताले आमी. भाऊ लोकसभा इलेक्शना खातीर सामको उमेदीन आसा आनी भाऊ जरी सिनियर भाऊ तुमची वर्सां कितली. म्हाका 80 वर्स 80 इयर्स आणि 80 वर्सां जावन सुद्दां भाऊ आपूण घरांतल्यान भायर सरून मतदान करतलो म्हणटा आनी भाऊ सामको उमेदीर आसा. एक तो भाऊ उमेदीर आसा तसो आमचो आज हो कळंगूटचो शिरोडकार भाऊय उमेदीर आसा आनी फाटल्यान हांगा शूट चलता आसतना त्या बायल मनशान येवन हात दाखयलो म्हूण त्या हाताचो खंयच्याच पक्षा कडेन हांगा कांय संबंद ना. तर तुमी पळोवपाक शकतात आज आमचे बरोबर आसा एक यंग फेस एक युवा भुरगो एक यूथ आनी जेन्ना आमी इलेक्शन म्हणटात जेन्ना आमी हो भारत देश म्हणटात तेन्ना युवा वर्ग यूथ इज प्लेईंग अ व्हेरी क्रुशल रोल. तो आतां जरी टू व्हिलरार बसला ताणें हेल्मेट घालना ते तुमी हांगा पळयनाका ते हेल्मेट घालून ताणें सकयल दवरला नाल्यार फाल्यां तुमी म्हणशात हेल्मेट घालनाशिल्ली मरे तागे इंटरव्यू घेता ना आनी हेल्मेट आतां म्हजे बगर ताका सांगलां हांवें हेल्मेट घालून उलयनाका लोकांक तोंड दिसूं म्हणून ताणें सकयल दवरला सो ताजेर इशू करनाकात. मेन इशू कितें आसा तें उलय कितें दिसता तुजें नांव कितें म्हाका सांग पयलीं आनी तूं कितें करता. हांव इलेक्ट्रिशन ऑटो इलेक्ट्रिशन. पूण जेन्ना तो आपल्यालें सगळें सांगता आपल्याचें नांव ऋत्वेश आपूण इलेक्ट्रिशियन हें तें करता कॉन्ट्रॅक्ट घेता पूण तो एक कलाकार हेंय आमकां कळ्ळें जेन्ना लोक हांगा फाटल्यान बोवाळ मारताले कलाकार तो करून. आनी आज जेन्ना आमी युवा वर्ग म्हणटात तुजे सारके जे भुरगे म्हणटात जे यूथ हांचे कितें इश्यूज आसात किंवा कितें विशय आसात ज्या आदाराचेर तुमी लोकसभा इलेक्शनाक मतदान करतले. कितें तो म्हणटा की आपल्याचे कांयच इशू ना आनी कितें सांगू पूण ताका सांगचें पडटलें आरे बाबा सांग मरे कितें तरी तो कॅमेरा ऑन आसा मरे. कितें सांगू तुका आतां कॅमेरा ऑन जातकीर तो कितें सांगू काय म्हणटा पूण कॅमेरा ऑफ आसतना ताणी 1000 गजाली सांगिल्ल्यो बऱ्यो सांगिल्ल्यो वायटूय सांगिल्ल्यो पूण कांयच फरक पडना कारण ताजे भशेन जे कोण यूथ आसात तांकां मतदान करता आसतना मात सारको विचार करूनच मतदान करपाक जाय. देव बरें करूं. गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता. सो रायट नाव आय एम हियर ॲट कळंगूट मेन जंक्शन आणि कळंगूट मेन जंक्शनाचेर जेन्ना आमी भितर सरतात तेन्ना एक बोर्ड दिश्टी पडटा तो म्हणजे कॅफ्रियाल रेस्टॉरंट अँड बार आणि कॅफ्रियाल रेस्टॉरंट अँड बार म्हणलें की जावं गोंयकार किंवा जावं गोंयचो भायलो जो कोण कळंगूट येता तो ह्या रेस्टॉरंटाक खावपाक आनी जेवपाक वताच. तर आमी हांगा ह्या आमच्या पात्रांवाक विचारया. पात्रांव तुमी ओनर मॅनेजर खोट रेस्टॉरंटाचे ओनर
ओनर म्हाका खबर आसा, पूण म्हाका तांच्या तोंडांतल्यान हें लोकां मेरेन पावोवपाक जाय आशिल्लें, कारण हांगा रेस्टॉरंटाक ज्या पद्दतीन लोक बशिल्ले उलयताले क्रिकेटीचेर उलयताले बिकॉज इट इज IPL सिजन, पूण चड लोक उलयताले इलेक्शनाचेर, कारण इलेक्शनय येवपाचें आसा. कितें म्हणटात लोक, कितें कानार पडटा लोक उलयतात ते? मोदी सरकार चेंज जाय कितें? मोदी सरकारच म्हणटा, मोस्टली पॉझिटिव्ह मोदी सरकारा बद्दल. ओके, पूण कित्याक लागून अशें मोदी सरकार दिसता तुमकां? कारण आमी आज कळंगूट जेन्ना भोंवतात तेन्ना आमकां 50-50 आयकुपाक येता. लोक जे पळय मोदी सरकाराचेर उलयतात फावराक, ते तुमकां कित्याक लागून दिसता? डेव्हलपमेंट बरें केलां मोदी सरकारान. आनीक इफ व्हडलें कांय ना, खूब लेस करप्शन जालां, बाकी कांय ना. लेस करप्शन जालां म्हणजे करप्शन जाला ते आसात न्हू, ते केन्ना वयचे ना. हो पॉयंट टू बी नोटेड, कारण खऱ्यांनीच करप्शन इज अ व्हेरी वर्स्ट पॉयंट इन इंडिया. आनीक खंयचे सरकार आसनी काम बरें करताच, पूण करप्शन कशे तरेन काडून उडोवप ते 100% कशें ना जातलें हें म्हाका दिसता आमी प्रत्येक नागरिकान ठरोवपाक जाय. आनीक तुमी कितें सांगपाक सोदतात? हळूहळू जातलें सगळें, लायक ताका टायम वयता न्हू, फक्त 10 वर्सां जाल्या. फुडल्या 5 वर्सांक खूब इम्प्रुवमेंट जातलें, खूब चेंजीस जातले. बरें आसा. आनीक दुसरी गजाल, आमी जेन्ना मोदी सरकार म्हणटात, आतां नॉर्थ गोवा ऑलरेडी तुमकां खबर आसा 2 कॅन्डिडेट आमच्या दोळ्या मुखार आसात. एक म्हणजे श्रीपाद भाऊ आनी दुसरो म्हणजे आरजीचो मनोज परब. तुमकां दिसता की परत एक फावटी हांगा श्रीपाद नायकच येतलो काय कितें तरी चेंज जाय? हांव ते BJP वर्सीस RJ म्हणटा, कारण अजून काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आमकां कशें कितें तें कांय खबर ना, ताजे खातीर हांव विचारतां. BJPचोच जातलो. पेपर नाही. म्हणजे तुमी कित्याक लागून म्हणटात की हांगा स्थानीक इश्यूचे तांणी बरो कंट्रोल केला काय बिकॉज ऑफ मोदी? मोदी, ओन्ली बिकॉज ऑफ मोदी. सो तुमी हांगा जेन्ना रेस्टॉरंटाचे ओनर म्हणून हांगा जेन्ना कावंटराचेर बसतात तेन्ना म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली तांकां आयकुपाक पळोवपाक मेळटात. कारण सदांच अशें म्हणटात की एक जॉयंट जर खंयच्याय जॉयंटाचेर आमकां जर चड गजाली जर आयकुपाक आनी पळोवपाक राजकारणाचे मेळत जाल्यार तें म्हणजे एक तर च्याचें दुकान किंवा बार एंड रेस्टॉरंट. थँक्यू सो मच, तुमी तुमचे विचार मांडले म्हणून. येत आसा गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. So when we are in Kalangut, without tourists, Kalangut is nothing. It is said by somebody else, not me. तो आज हमारे साथ है सर जी, आपका नाम क्या है? मनोज. आप कहाँ से? मैं नागपुर से. नागपुर से. क्या लगता है आपको, अभी इलेक्शन आ रहा है, गोवा में तो सब लोगों से हमने बातें की है, अभी टूरिस्ट के नाते जब आप गोवा में आए और एज अ नागपुरियन, और जब हम बोलते हैं कि महाराष्ट्रियन, आपको क्या लगता है सेंट्रल में गवर्नमेंट बदलेगी या वही सरकार रहेगी? बदलेगी. आपको लगता है बदलेगी? क्यों बदलेगी? क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है सब चीज़ों की, आम इंसान जी नहीं पा रहा इन चीज़ों. और आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर लोग ज़्यादा मतदान करेंगे पूरे देश भर में? इसी मुद्दे को लेकर, या जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं डेवलपमेंट? कोई कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो गया, महंगाई बढ़ रही है. कोई लोग कह रहे हैं कि महंगाई को बढ़ने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा इसलिए मोदी सरकार अच्छी है. आपको क्या लगता है? नहीं, महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता वैसी परेशान हो जाएगी, वो अपने घर कैसे चलाएगी सब चीज़ों से. मतलब जो आम जनता को चाहिए वही होना चाहिए. तो आप बोलते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए. तो कौन लगता है आपको कि कौन लीडर होगा जो, अगर ये सरकार नहीं है तो चेंज लाएगा और एक अच्छी लीडरशिप भी देश को दिखाएगा? राहुल गांधी करेगा इसे. ओके, सो ही नीड्स अ चेंज एंड चेंज इन द नेम ऑफ राहुल गांधी. थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू. तो आज हमारे साथ है कलंगुट के एक ऐसे व्यक्ति, जब भी हम कलंगुट बीच पर आते हैं वो हमें मिल ही जाते हैं. आपका नाम? विकास कुमार. विकास कुमार. नाम में भी विकास ही है. आपको क्या लगता है, अभी इलेक्शन आ रहा है 2024 का, मोदी जी वापस आएंगे या कोई और आएगा? 101% आएगा. कौन आएगा? मोदी जी आएंगे. मोदी जी आएंगे. 101% आएगा. ओके, मोदी जी आएंगे. आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ, प्रॉपर गोरखपुर. गोरखपुर. और आप दिखते भी योगी आदित्यनाथ जैसे ही हो और पहना भी ऐसा ही है. क्योंकि मैंने ये इसलिए बात की क्योंकि जब आप कुछ भी पहनते हो या आप जैसे दिखते हो बहुत सारा अफेक्ट करता है. ओके, और मोदी जी भी आएंगे और आप तो यूपी से है इसलिए योगी आदित्यनाथ के भी फैन होंगे. देश के आने वाला समय आएगा तो देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बनेंगे. आम्ही 2024चे उलयतात, तो म्हाका दिसता 29चे सुद्धा उलोवन मेकळो जालो. एनीवे, थँक्यू सो मच भैया, आप बोल दिए और छा भी गए. सो दिस वॉज आवर गोवा टॉक्स एपिसोड फ्रॉम कलंगूट. गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. आणि आज आमी कळंगूट खूब वेगळे वेगळे लोकांक मेळ्ळे.
तांचे जे कितें व्ह्यूज आसात, जे कितें पॉयंट्स आसात, ज्यो कितें डिफिकल्टीज आसात त्यो जाणून घेतल्यो आणि कळंगूटचो हो मतदार मतदान करपाक वता आसतना विचार करूनच मतदान करतलो हे कळंगूटच्या ह्या गांवच्या लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर पुराय गोंयकारांकूय सांगिल्लें आसा की मतदान करात आणि विचार करूनच मतदान करात, कारण जो कोण विचार करून मतदान करता तोच गोंयचो खरो मतदार. पळयत रावात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता ओन्ली ऑन RDX गोवा.